नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। Headlines brought to you by MVR Homes Beyond Luxury. मायनिंगाचो प्रश्न घेऊन मुख्यमंत्री मंगळारा दिल्ली। मंत्रिगटाक मिळून विषय तडीक लावपाचो यत्न। कन्सेशन एबॉल्युशन कायदो दुरुस्ती अध्यादेशा खातीर यत्न। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान केरळात कोट्यांची प्रॉपर्टी खंयच्या पैशांनी घेतली। पोलीस मागता कस्टडीत चौकशी। बाबून खंय घेतला शुअरिटी नासतना 5 कोटीचे रीण। गोवा माइल्स टॅक्सी ॲप लॉन्च। मुख्यमंत्री म्हणटा ॲपान गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचो बिझनेस वाडटलो। सर्व्हिस कॅशलेस डिजिटल मात टॅक्सीवाल्यांचे काकू चालूच। हरवणे धबधब्यांत कॅमिकलाक लागून उदक अकस्मात फेसाळ। पोरुई अशेंच जाल्ले। थळावे आनी देवस्थान समितीचेर बोवाळ। लोकांक पिसुल्ल्या आयडीसीतले उद्देगांचेर दुबाव। दाबोळे INS हंसा रनवेचेर MiG-29K फायटर जेट आनी लॅम्बोर्गिनीची थ्रिलिंग रेस। तरणाट्यांक फायटर पायलट जावंक उर्बा दिवंक नौदळाचो स्टंट। मुख्यमंत्री पर्रेकार गोंयच्या मायनिंगाचो प्रश्न घेवन मंगळारा दिल्ली चल्लो। गोंयच्या मिनेरांची लिजां साल्वार करूंक विधानसभेत कन्सेशन एबॉल्युशन कायद्यांत दुरुस्ती करूंक केंद्राक विनवणी करपाचो थाराव निकतोच घेतला। गोंयच्या लिजांची केस बाकीच्या राज्यां परस कशी वेगळी हें मुख्यमंत्री मंत्रिगटाक पटोवन दिवपाचो यत्न करतलो। PMOक मेळपाचें कांयच निश्चित जाल्लें ना। बुधवारा दिल्ली सावन आयल्या उपरांत तो उपचारांक परत अमेरिकेक वतलो। सध्या ताची अमेरिका ट्रीप 12 दिसांची थारल्या। बेहिशोबी मालमत्तेचे केशींत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे खासा कोर्टांत सुनावणी सुरू। बाबून केरळांत कोट्यांची प्रॉपर्टी खंयच्या पैशांनी घेतले तें सांगिल्लें ना। ताच्या पैशांचो स्रोत कळपाक बाबूची कस्टडींत चौकशी जाय म्हूण सरकारी आदोगादान बाबूच्या अर्जा आड दावो केलो। बाबून खंय शुअरिटी नासतना 5.5 कोटीचे रीण दाखयलां। बेहिशोबी मालमत्ता केशीत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे खासा कोर्टात सुनावणी सुरू। सोमारा कोर्टान सरकारी आदोगादाचो आर्ग्युमेंट आयकलो। बाबूच्या अटकपूर्व जामिना आड आदोगादान दावो केलो तो असो। मुंबयचे 3 प्रायव्हेट कंपन्यांकडच्यान 5.5 कोटींचे रीण घेवन केरळात प्रॉपर्टी घेतल्या। ACBन 3 कंपन्यांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। तांकां त्या कंपन्यांचो पत्तो लागना। कसलीच सेक्युरिटी घेनासतना 3 कंपन्यो 5.5 कोटींचे रीण कशें दिवंक शकतात। इन्कम टॅक्स विवरणात ही प्रॉपर्टी डिक्लेअर केल्या म्हूण बाबू कवळेकार सांगता। रिटर्नात मालमत्ता डिक्लेअर केली हाचो अर्थ ती कायदेशीर पैशांनी घेतल्या असो जायना। पैशांचो निश्चित स्रोत कळपाक बाबूची कस्टडीत चौकशी जावंक जाय। The question was that the applicant had argued that he has shown this unsecured loan in IT returns. Now, Supreme Court in Jayalalitha's case has categorically stated that filing income tax returns is no explanation under Section 13(1)(e). So, filing of income tax returns has no material bearing as far as his disproportionate assets is concerned. That is not a satisfactory explanation to the provision of law. सरकारी आदोगादाचो आर्ग्युमेंट 13 ऑगस्टाक फुडें चालू उरतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। फोंड्या एके बायलेची डेड बॉडी मेळ्ळ्या। बॉडी सामकी कुसल्या। वळख पटपाक मुश्कील। 35 वर्सांची आसुये इतलोच अदमास। GVMA कडच्यान फोंड्या बस स्टँडार वता त्या भितरल्या रस्त्यार झाडांनी बॉडी मेळ्ळी। पोलीस तिची वळख सोदतात। घाणी मारता म्हूण एका भुरग्यान ती बॉडी पळयली आनी पोलिसांक सांगलें। तिच्या तोंडार चिरो घाला। परिस्थिती पळयल्यार तो खून म्हूण दुबाव। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।